सुरुवातीची गायन गाऊया. देव आमचो बाप A पान 3 A6 पेज 3. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बहिणी भावनो, हे मिसांत वांटू घेत आसतना फ्रेडी डायस जे आमचे बाब आसूं मागता सुर्गीच्या बापान आपले शासनीक विसवान ताका घेवंक मागता आसतना सेबास्टियन डिसोजा हाजे पासून मागुया. ताची गोची आज म्हयन्यांचो उगडास करतात. हे दुसरें ते मिसाचें ताजे पासून मागुया सुर्गीच्या बापान तांकां आपले शांतीन आपले विसवान घेवं. तशेंच किरीत भाशेन मागुया आपलो वाडदीस समारंभतल्या पासून जॅस्लीन तबेर मिनीन दायज तांकां बरी भलायकी कुडी आत्म्याची देवाचो सुबोर आशिर्वाद. तशेंच ब्लेज लेमोस ताचोय वाडदीस ताजे पासून मागुया. आज आमचे फिरगुजींत पाश्कुआल फेर्नांदीस ओयतियांत ओंतोल्ला सकाळ फांते पारार हे आमचे भावाक पाश्कुआलाक सुर्गीच्या बापान आपल्या राज्यान घेवंक आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो बागिली करूंक ह्या मिसांत ताजे पासून मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावंक आमचे पातकेचे बोगसणे देवा लागीं मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सदां घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची इंतेसावां ह्या वेळार बापाक उबारुया.
देवा आमचे बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांचे जिविताचे सगळे गोडितांनी तूंच तांचे बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. अब्राहम न्हय वर्सां आसलीं तेन्ना सोर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. ताणें ताका म्हणलें, हांव शादाय म्हणजे पर्वतांचो देव. म्हज्या दोळ्या मुखार चुकी विणे चोल. देवान आनीक अब्राहमाक सांगलें, तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतली ती तुजी संसद पिणकेचे पिणकेंत. म्हजे आनी तुजे मोदें, म्हजे आनी तुजे फाटल्यान येतले तुजे संस्थी मोदें तुमी करार सांबाळूंक जाय तो हो. तुमचे मोदें दादल्या लिंग्याचे सगल्यांची सुनोत करूंक जाय. आनीक एक देवान अब्राहामाक म्हणलें, तुजे पत्नीक सारायक ह्या फुडें तूं आनीक साराय म्हणचो नाय, पूण सारा. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलों आनी ती तुका एक पूत दितली. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलों आनी तिचेर तावन राष्ट्रां उत्पत जातलीं. पर्जांचे राजा तिचे तावन उपजतले. अब्राहम साश्टांगी पडलो आनी आसून आपणूच भितर म्हणूंक लागलो, 100 वर्सांच्या दादल्याक भुरगें जावंक शकता आनी 9 वर्सांक पावलोली सारा आतां गोरबेस जायत. अब्राहमान देवाक म्हणलें, इस्मायल तुजे मुखार जियेल्यार पुरो. पूण देवान ताका सांगलें, ना, सारा तुजे बायलेक एक पूत जल्मतलो आनी इसाक म्हूण ताका तूं नांव दवरतलोय. ताचे कडेन हांव एक करार करतलों, सासणांक तोखता तसलो करार, आनी हांव ताचो आनी ताचे उपरांत येतले संस्थीचो देव जातलों. इस्मायला विशीं हांवें तुजे मागणें आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतां आनी ताका सुफोळ करून ताची संसद वाडयतलों. तो 12 कुवरांचो बापूय जातलो आनी हांव ताचें एक व्हड राष्ट्र करतलों. पूण फुडल्या वर्सा ह्याच समयार सारा इसाकाक जल्म दितली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो करार करतलों. अब्राहमा कडेन उलोवन जातोच सर्वेस्पोर ताचे सोरशिल्लो कोट सोरून वयर गेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उडकार. आमचो सबाब जावं दी. सर्वेस्पोराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पोराची भक्ती करता ती सदां ताच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. तुज्या हातांचें कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. सबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटीर भितर सुफोळ दाकांची वाली पोरी फुटलोली तुजी घरकान जैतानांच्या फांट्यां सारकी तुजे भोंवती जेवणांक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितांत सियोनांत हांव सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसाल्यांत तुज्या नात्रां पोंतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. सबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
Sobresporach sojson, sobresporach sojson, sobresporach sojson, sobresporach sojson. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोळिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Sobresporach sojson, sobresporach sojson, sobresporach sojson, sobresporach sojson. तुमची सवें आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुनिया. जेजू दोंगरावेलो देंवले उपरांत लोकांच्यो उरपोंजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हळें, ओय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितोळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तांकां हें सोत थावें जावचे खातीर मोइजेसान फर्मायलेलें दान भेटय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, 21व्या शेंकड्यांतल्या मनशाक हे फाटल्या एक वर्साक 1.5 वर्स सुमार कोरोना व्हायरस ही पिडा आमकां सांपडली. आनी हे पिडेंत आमी आजून भिवून आसा. तोंडाक मये वो मास्क घालून 2 मिटरांची डिस्टन्स सांबाळून पोत्तून पोत्तून हात धुवून आमी भिवून आसा. जेजूच्या काळार कोड हें दुयेंस आसलें, भिरांकूळ वशाचें दुयेंस. कोरोना व्हायरस आख्खे फॅमिलीकूय जावं येता. सगळे पॉझिटीव टेस्ट जातात. तेन्ना उदीक भिरांत येता. अशेंच कितें ते काळार कोडाची पिडा आसली. कोरोना व्हायरस 10-14 दिसांनी सोंपता. चडूच पिडेंत आसल्यार आमी वैजागेर वयता, हॉस्पिटलांनी वयता, नाजाल्यार होम क्वॉरंटायन म्हणटा. घरांत रावता आनी मागीर बरी जाता. कोड फुटिल्ल्यांनी आपली तकली दांपूंक जाय आसली रुमालान, एक धाकटुली कापीण वो बेल घेवंक जाय आसली आनी बोवाळ मारूंक जाय आसली. हांव मेळो अनक्लीन बोवाळ मारूंक जाय आसली. ताका होम क्वॉरंटायन नासलें. कोड फुटिल्ल्यांक एका दोंगरार व्हरून सोडटाले ते मरूंक. आमच्या गोंयांत म्हाकाजाना वाठारांत एके दोंगुल्लेर असलें एक घोर आसलें. गोंयकार कोड फुटिल्ल्यांक, दादल्यांक तशें बायलांक थंय व्हरून घालतालेत आनी थंयशी मोदतालीं. थंयच तांकां एक सिमितेर आसली. बागयोन डेमियन द लेपर म्हूण एक फांकी बागयोन आसा. मोलाकाय जुंयार कोड फुटिल्ल्यांक थंय व्हरून घालतालेत. तो तांची सेवा करतालो आनी ताकाय मागीर ही कोडाची पिडा जावन तो अंतरलो. फ्रंट लायन वॉरियर्स म्हूण आसात कोरोना व्हायरसाक, तांकांय जायते फावटी ही पिडा जाता कोरोना व्हायरस.
आनी कितलेच दोतोर नर्सी मरून गेल्यात ही पिडीक लागून. कोरोना व्हायरसाक इलाज मेळ्ळा आनी मेळत आसा, सोदीत आसात वॅक्सीन. आनी तें वॅक्सीन आमी घेता, 2 डोजी घेता. कोणाक बाबा मुडिनो ओकोद नासलें. कोड जाल्ल्याक सवकास ताचे हाताचीं बोटां, पांयाचीं बोटां, ताचें नाक, सगळे ताचे सांदे आपुणूच बिगडटालेत. आनी तो मागीर बॉल ऑफ फ्लॅश कसो जावन मोडटालो. ताका ओकोद नासलें, तांकां मरूंक सुट्टाले. असले परिस्थितींत आशिल्लो एकलो जेजूशी येता, ताचे पांय पडटा आनी म्हणटा, सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. कोरोना व्हायरसाच्या वेळार पिडेंत आसलेल्यांनी अशेंच मागलें, सायबा तुका जाय जाल्यार ही व्हायरसांतलो म्हाका बरो कर, बरी कर. आनी कोड फुटिल्ल्याक जेजून सांगलें, हात लायलो ताका. एका भाशेन ताचें कोड आपल्याचेर घेतलें म्हणलेल्या भाशेन, कित्याक तें कंटेजियस डिजीज आसलें. आनी जेजू ताका म्हणटा, ओय म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. बाबा म्हणिनो, आज हे धाकटुले घडणेचेर नियाळ करतना पयले सुवातेर हो कोड फुटिल्लो ताचें प्रार्थन, तुका जाय जाल्यार म्हाका नितोळ कर. जेजू लागीं मागता तो, म्हाका न्हय, तुका जाय जाल्यार. तूं पोदवेदार, तूं बोलिश्ट, सोरपोट पडटा देव तूं. तुका जाय जाल्यार म्हाका नितोळ कर. आनी जेजू ताका हात लायता. हात लावप म्हणजे एनकावंटर. ताका हात लायता जेजू, तो खुशाल जाता. आनी जेजू म्हणटा, ओय म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. आनी तेच घडयेक तो नितोळ जाता. हे मनशाक कितें भोगलें ना जायत. म्हाका जेजून हात लायलो आनी म्हजें कोड काडलें. बाबा म्हणिनो, द टच ऑफ जीसस healed the man of leprosy. The touch of Jesus heals us today, here and now. आमकांय बरी करता. तीच शक्ती, तीच पदवी जेजूची. निबेल गरज आमी आमकांच ताच्या हातांत घालूंक जाय. आमी सरेंडर करूंक जाय. आमी म्हणूंक जाय, सायबा तुका जाय जाल्यार म्हाका ही पिडींतलो राग म्हाका नितोळ कर. कोडकाराची मागणी भयणी भावांनो आमचेंय करुया. आनी भोव करून ही कोरोना व्हायरस पिडेंत आशिल्ल्यांक, पिडेक लागून आमी भिरांतीन, एन्जायटीन जियेतेल्यांक हे मागणी दिसान दीस म्हणुया, सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान आमकां ही पिडींतली वाटाव येतात. भेटून एक आमी गायन गावुया. सर्वेस्परा मानून घे. C3 पान 40 C33 पेज 42. Sorvesvara manunge amchi dana. Sorvesvara manunge amchi dana. Purani opo dukalika Baba. Purani
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर्प विदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहीमेंत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची वांकडणीचो युद्ध मानून घे. ह्या युद्धा वरवीं आमचे अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमचे काळजाची भोगती. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचेही सवे आसूं. तुमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदारांच्या शास्त्रचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोर उमताव. जिव्या भावर्थान ताचें पुनर्जीवन पळोवन घडटाव. थीर बरवंशान ताचे मोहिमेवून येण्याक आमी अतिरिक्ताव. देखून सगळे दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारताव. पवित्र 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 दोलवाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तूं मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेचपरी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन मासलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक करोराची रोगत पातकेंचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुजुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापाजी दिशा मनचा आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराची पृथ्वीचेर विस्तारलेली जे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावमडीची इमेसाची भेट भेटी जाल्यार सोंपून गेल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आम्हा समेस्तांची दया कर. हांगा वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर. अंकवार मारये देवाची आनी आमची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यून जुसे, भाग्यून दोरडूत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्विदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. आमेन.
बाबडीनो दर एक पावड आमी आमच्या बापाचे मागणे म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटा तुजी खुशी जावं. कोडकारान अशेंच मागणें केलें, सायबा तुका खुशी आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. दर एक दीस हें जेजून शिकयलेलें प्रार्थून आमी म्हणटा आसतना आमकांच जेजूच्या हातान घालून आनी सदांच बापाची खुशी आमच्या जिवितांत पयली वयली करूंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडोवन घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानूत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाखंडांतली वाटाई. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस काड आनी कुशे परमणे तिका शांती दी. तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता शासनाच्या शासनान. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. खुशालकाय जेजूची शांती वांटूय. देवाची शिणे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. वस्तो जेजू जाणें कोडकाराक हात लायलो आनी म्हळें म्हाका खुशी आसा नितळ जा. हो जेजू आमकां एकल्याक आपल्या आसण्यांतल्यान आपल्या लागशिल्ल्या अनुभवांतल्यान नितळ करता, आमकां भलायकी दिता. हे जेजूच्या जेवणांत वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. सुमया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच तरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू आमच्या काळजांत आयला, ताका आमी दिन वासुया. ताका खुशी आमकां सगल्यांक पेकोवन दिवंक आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया. सोर पदवीदारा आनी काकुळसारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीक मोग कोत्ताय. संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडीकाल कसो जाल्या पासत तुका आमी प्रार्थन उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेज पिडा निरंतरा खाल येवन हे पिडीक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड शोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सोशी येता. हे पिडीचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक
पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या उमळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां नव्या जिवितान भरताय. परतून परतून हे जेवणांत भोगतीपणी वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळ अशें कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन. आयज सांजे 4 वाजता सोंपून गेल्ल्या पाश्कवाल फेर्नांदीस वैतियांत हे आमचे बाबाचें मरण आज सांजे 4 वाजता. ताजे पासत आनी ताचे दुखेस्त कुटुंबा पासत आमी किरीत भाशेन मागुया. आयतारा दिसाक पेरपेसुकू सायबिणीची परब सदांकाल आदार दितेले आमचे सर्गीचे आवयक आमी भक्तीपणी उलो मारुया आनी तिचे शरणकला जियोवंक आमकांच ओरपून दिवया. मीस सकाळीं 7:30 वाजता. सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन आमी गावुया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 502 E10 पेज 82. एकाच पवार्थान आमी चलच्या आपल्या मोगाचे कोवाय जावच्या. आपल्या सारकी